आमचे काळीज आमी हिचो थिरायलेले आसा ते म्हत्वाचे आनी हें सोंपें जेजूचेर वो आमचेर आमचेर जाल्यार सगळ्या संवसारांत आसा त्या वस्तूंचेर आसता. ह्यो वस्तू आमकां थोडो वेळ म्हूण तूं बरें कोत्ता, बरें दिसता, आनंद आसा, पूण मागीर तें तोगना, तेच वस्तू आमकां तितले बऱ्यो लागना. आतां देवा बरोबर तर आमी रावलीं आमकां अदीकान अदीक समजणी जिविताची मेळटा आनी ताणें आपलें जिवीत सारलें ते भाशेन आमी ताचे बरोबर साधना तें आमकां कळोंक लागता. पळयात पावलू तो म्हणटा तुमकां तर कसली बोडाय आसा म्हाकाय आसा. म्हज्यानूय व्हडपण म्हजें परगटूंक जाता, जियोंक जाता आनी दाखोवंक जाता, पूण म्हाका खूब जेजू पासत संकोश्ट सोंसचें पडलें आनी तें जेजू बरोबर सारलें. कित्याक हे परी दुसऱ्यांक ताचे वरवीं सुटका मेळटा. तो एकदां आसलेलो, मेलो आनी पुनर्जीवन जावन तो आमचे सगळे आतांय आपलें जिवीत सादता आनी आतांय तो ह्या संवसारांत कोश्ट दोग सोंसता आमचे वरवीं. आनी जेन्ना आमी आमचे कोश्ट दोग ताका संपोवन दिता आनी हे खालतेकायेन दिवंक जाता आमच्यान, तेन्नाच की हें सगळें दुसऱ्यां पासत आमी वापरूंक लागता.